मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार. जसो मोग आमकां आमच्या आवय बापायचो, भुरग्या बाळांचो, तसोच मोग आमकां आमच्या गांवचो. म्हणूनच तर आमी घेवन आयल्यात गांवांतल्यो गजाली गांवकारां कडल्यान. दर म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा अशीच आमची भेट घडटली घेवन गांव आनी हांव. आयज भोंवडी मारुया कोपड्ड्या गांवची. वळख करून दितात नमन सावंत. गांव आनी हांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. म्हजें नांव नमन सावंत धावस्कर. गांव आनी हांव. गोंय जगांतलें एक सोबीत पर्यटन थळ. पूण हें गोंय म्हटलें काय दर्यावेळ अशें भायल्यान येवपी पर्यटकांक दिसता. भुगोलाचे नदरेन गोंया कडेन पळयत जाल्यार हांगा गोंयचे स्पश्ट अशे 3 भाग करूं येतात. गोंयाक पश्चिमेक लागून दर्या उबो मेळटा आनी तेकाच समान पुर्वे वाटेन सह्याद्री म्हणजे पश्चिम घाट मेळटा. सामको दर्याक लागीं ती गोंयची दर्यावेळ, त्या उपरांत मदलो सुको पूण सकल प्रदेश आनी तिसरो पश्चिम घाटाच्या मुळसा कडेन वचपी भितरलो भाग. म्हजो गांव कोपाड्ड्यां, वाळपयच्यान 5 किलोमिटर भितर. कोपाड्ड्यां हो पश्चिम घाटाच्या मुळसा कडेन वसलेलो एका टोका वयलो गांव. जशें 70त वचपाक जाय जाल्यार मुद्दाम वयचें पडटा, कारण तेच्या फुडें कसलोच दुसरो तालुको ना, राज्य ना. तेच भशेन कोपाड्ड्या गांवान वयतले जाल्यार मुद्दामूच येवचें पडटा, कारण त्या गांवा फुडेंय दुसरो गांव ना. कोपाड्ड्या गांवांतलो रस्तो सामको गांवदेवी ब्राह्मणी देवीच्या देवळाच्या दारांत सोंपता. सई भोंवतणी गर्दी केल्ली दाट घरां, तेंच्या 2 दिशांनी व्हडले दोंगर आनी एके देगेक व्हांवपी कोपाड्ड्याची न्हंय. असो दोंगराच्या मुळाक आनी न्हंयचे तडीर असो पळोवनूच समृद्ध दिसपी हो गांव. कोपाड्ड्या गांवांत फामाद अशी देवराय आसा. हेरायन व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसात. त्या झाडांचेर गारकाणीची वेल आसा, जिका जगांतली सगळ्यांत व्हडली शेंग लागता. ते शेंगेंत बिबे आसतात. गारकाणीची वेल आसपी रान म्हणजे समृद्ध रान अशें म्हणटात. तशेंच रायन हाते आसात. त्या हात्यांची देवळा कडल्यान पावणी जाता. सबंद राय आनी रायतल्या देवळाचो वाठार ह्या हात्यांच्या वासान भरता. थंय विंगड विंगड अशे पक्षी जिवाणी आसात. तशेंच कोपाड्ड्याचें न्हंयचें उदक पूज्य मानतात. तिचेंच उदक कळसरुपी देवीच्या रुपान ब्राह्मणी देवी म्हूण पुजतात. तिचें व्हडलें देवूळ गांवांत आसा. तिचे भक्त पुराय गोंयभर आसात. वर्सान जावपी तिचे जात्रेक भरपूर गर्दी जाता. कोपाड्ड्याचें न्हांवण घेवपाक पयसुल्ल्यान लोक येतात. हें न्हांवण कातीची दुयेंसां ना करता असो भावार्थ दवरून लोक देगेचे आगरशाळेंत रावन उपचार घेतात. वर्सूयभर हांगा वेगवेगळे सण परबो जातात. शिमगो, धालो, जात्रा, वर्धापन दीस सारक्यो सामुदायीक परबो सगळे गांवचे लोक मेळून साजऱ्यो करतात. शिमग्याच्या आदले दिसा देवळाची समिती बदलता. गांवांत हाकट मारून देवळा कडेन रातीचो मेळो घेतात. सगळ्यांचे संमतीन गांवाचो एका वर्सा खातीरचो देवास्कार वेंचतात. तोच देवळाचे कमिटीचो अध्यक्ष जाता. बाकीचे 7 चौगुले वेंचतात. प्रत्येक कळसरुपी देवतेच्या नांवाचो एक. ही देवळाची समिती वर्सभर देवळाचें काम करता. देवास्कार हो देवळाचो पुजारी. दुसरो आनीक पुजारी आमच्या गांवांत ना. आमच्या गांवांत जायत्यो आनीक वेगळ्यो गजाली आसात. पयल्यान पयलीं म्हटल्यार हांगा एक सुद्दां बार ना. देवी ब्राह्मणीक सोऱ्याचें आनी सोऱ्याकारांचें कांयच लागना. तिच्या नांवार आदले जाणटे कोणूच सोरो पिया नासले. इतलेंच न्हू तर सय भोंवतणी दोंगराचेर राशिनीक पिकपी मुट्ट्यांचो सुद्दां कोण रोस काडून भाटी लायनात. पयलीं पयलीं गांवच्या शिमे भायर भाटी लायताले, आतां तेंवूय बंद जालां. पूण वायट इतलेंच दिसता की समस्त गांवांत सगळे देवीचे प्रामाणीक भक्त आसून लेगीत कोपाड्ड्याचे कांय भुरगे आयज सोऱ्या कडेन गेल्यात. आमच्या गांवांतलो शिमगो सामको जानोत. 5 दीस चलपी शिगम्याक होळी, चोर, घोड्यामोडणी, करवल्यो, देव आनी न्हांवण अशे 5 दीस रंगलेले आसतात. पुराय गांव ह्या 5 दीस देवळा कडेनूच आसता. करवल्यांच्यो सोकारती म्हणपाक आमच्या गांवा वांगडा दाबे, होणा सारक्या लागींच्या गांवांतल्यान मुद्दाम गाणेली येतात. एका एका दारांतल्यो सोकारती आयकुपाक बऱ्यो दिसता.
पाणी चालता बोलता चालता बोलता साता बंधवांची साता बंधवांची अन एकटी भैणुली एकटी भैणुली अन ती आड करी रे त्या रुमड फुला होय रामा ती आड करी रे त्या रुमड फुला. अशे पांयाचे कितलेशेच ठेके प्रत्येक दारान नाचतात. घोड्यामोडणीचो आपलो वेगळो थाट आसा. 2 घोड्यांची घोड्यामोडणी नाचता तीय बरी दिसता आनी घोड्यामोडणी सोंपता ती त्या परस बरी दिसता. देवा दिसा देवळांतले देव घरांघरांनी भोंवतात. तेका लागून गांवांतल्यो सगळ्यो वाटो आंगणां रांगोळ्यांनी सजतात. दुसरे दिसा सगळे थोरले न्हंयचेर न्हांवन येताना गांवांत वाजत गाजत येतात. तेंचें दर्शन घेवपाक सबंद गांव जमता. 5 दीस अनवाळो आसलेलो गांव न्हावणां जालीं काय मांसाहार करपाक मेकळो जाता. कोपाड्ड्याचो धालो बरो फामाद. हेर गांवांनी वाड्या वाड्यांचेर वेगवेगळो धालो जाता, पूण आमच्या सबंद गांवाचो एकूच धालो. ताका थारायल्लो मांड ना. त्या वर्साच्या देवास्काराच्या आंगणान तो जाता. गांव व्हडलो आसल्या कारणान सगळीं बायलां चेडवां त्या एका आंगणान जायनात. तेका लागून देवास्काराच्या आंगणान मुखेल पात धरतात आनी बाकीचे खेळ फुगड्यो हे शेजारच्या 2-4 आंगणांनी जातात. 4 घरां बोवाळान आसल्या कारणान पुराय गांवूच त्यो 5 राती जागो आसता. आनीक एक खास गजाल म्हटल्यार धालांचे मुखेल फातयेक सगळीं बायलां रावतात. तेतून सवाष्णां आनी विधवा हो भेद ना. जाणटेन जाणटी बायल ते नेवी व्हंकल मेरेन जाय तेणी फातयेक रावूं येता. सगळ्यो राती सगळ्या बायलांक येवपाक जमता अशें ना. तरी निमाण्या 5व्या दिसा उफार खावपाक सगळीं बायलां येतातूच. सबंद रात जागयल्या उपरांत मांड थारता. म्हटल्यार दनपारची 12 किंवा 2 जातात. तेन्ना सगळीं बायलां एकमेकांक खेम दितात आनी वयतात. खेम घेवप म्हटल्यार एकमेकांक वेंग मारप दोनी भुजांनी आनी ही मोगाची घट्ट खेम सगळ्या बायलांची खास आवडीची. कोपाड्ड्याच्या बायलां खातीर 3 सण खूब म्हत्वाचे. एक धालो, दुसरी देवी म्हणजे हौशे आनी तिसरी जात्रा. चवथीच्या 5व्या दिसा हो देवी उत्सव जाता. हाकट आयकून सगळीं बायलां वांगडाच देवरायन वयतात. थंयसरल्या तळयेचें उदक आपल्या कळसान भरून तोंडान एक घोट घेवन वांगडाच सगळीं आपल्या आपल्या घरा कडेन येतात. सामुहीक पांयां पडल्या उपरांत हौशे घेवन सगळ्या गणपतीं कडेन बायलां भोंवतात. तिसरो म्हत्वाचो सण म्हटल्यार ब्राह्मणी देवीची वर्सुकी जात्रा. तिका पंचक्रोशींतले सगळे लोक दिवजां म्हणटात. ही दिवजां हेंच मोठें आकर्शण आसता. राती सुमार 11 वरांचेर दिवजां घेवन सगळीं बायलां देवळांत जमतात. एके वळेरेन बसून आपापलीं दिवजां सारकीं मंडपान दवरतात. दोनी वाटांनी ओळीन दिवजां दवरतात आनी मदीं वाट सांडटात. ही दिवजां पेट्टात तें पळोवपाक खूब सुंदर दिसता. नाटक सोंपल्या उपरांत फांतोडेर 3 सुमार दिवजां सुरू जातात. सगळीं बायलां दिवजां घेवन ब्राह्मणी देवीच्या देवळाक 5 प्रदक्षिणां घालतात. मागीर सगळीं जाणां सकयल रायतल्या देवळा कडेन वयतात. रायतल्या देवळा कडेन वयताना वाटेक काळखान पेट्टी लायन पळोवन म्हटल्यार एक अप्रूपशें दिसता. रायतल्या देवळा कडेन 5 प्रदक्षिणां घातल्या उपरांत थंय इंगळे न्हांवप हो प्रकार जाता. दिवजांची प्रदक्षिणां सुरू जावचे पयलींच देवळाच्या दारांत होमखण पेटयतात. 5 प्रदक्षिणां जाता म्हटल्यार तें होमखण जळून तेचे इंगळे जातात. आपली दिवजां देवळान दवरून चौगुल्यांच्या घरांतली एक बायल अश्यो 7 बायलो आपलो दिवजांचो शृंगार काडून एक वस्त्र न्हेसतात. ते न्हेसणाक एक विशिश्ट अशी पद्दत आसता. बांयचें थंड उदक न्हाल्या उपरांत तकलेर वलो पदर घेवन थंय आसलेल्या सतीच्या पाशाणार उबें रावप. 2 कोण्याक फुडें सुपां बांदलेलीं आसतात. त्या सुपांनी होमखणांतले इंगळे भरप आनी तिचे तकलेर वतप. अशें 3 फावटी केले काय ती पाशाणा वयली देंवून दुसरी चडटा. अशें 7 बायलांचेर इंगळे न्हाण सोंपोवन झिळीमिळी उजवाडच्या पयलींच जात्रा संपन्न जाता. गांवांत लग्न आसूं की आनीक कितें, गांवांतलीं जाणटी बायलां सोबीत गितां म्हणटात. दिव्या पासून ते घर भरोवणी मेरेन लग्नांतल्या सगळ्या रिती वेळार गितां बरीं आसतात. भुरगे जाले काय पायण्यान घालतात तेन्ना पायण्यातलीं गितां म्हणटात. सावंड सिस्टमीच्या कसल्याच फामाद पिक्चरांतल्या फामाद गितां परस ही चपखल बसतात. ती गितां सगळ्यांक आवडटात. ती आयकता आयकता कितलेशेच आवय बापूय आपले दोळे पुसतात. आपलें चेडूं लग्न जावन दुसऱ्याच्या घरा वयतलें हो विचार आवयक आनी बापायक खूब त्रास दिणो आसता. तरी लग्न करतना पयलेच फावट न्हवऱ्याच्या घरच्यान विड्याची साडी येता तेन्ना ती न्हेसतना गातात तें आयकून आवयूच न्हू तर शेजारी सुद्दां दोळे पुसतात. साडी दाळीच्या तांदळा वरी व्हंकल बाळे उबी केली,
परयाची गे साडी, परयाची गे साडी ती लेऊ लागली. परयाची गे साडी बरी दिसे दुलप, आई बापाचो लोभ गोरी सारशी, आई बापाचो लोभ गोरी सारशी. आमच्या गांवांत लग्न कार्याक आजुनूय गांवांतले लोक रांदतात. हळदीक दीसभर बुफे दवरले, सोयऱ्यांक कितलींय जेवून गेली तरी रातीची चौगुल्यांक बसून गांवांतल्या लोकांची जमनीर पंगत बसूंकूच जायी. गांवांतले सगळे भुरगे आपलेंच कार्य समजून सगळ्या हळडींक वाडपाचें काम करतात. आनीक एक मजेशीर गजाल म्हटल्यार हांगा न्हवरो भुरगो हळद जाता ते दिसा आपल्या घरा रावना. जेवणाची पंगत उठली काय रोखडेच गांवांतले जाणटे येवन तेका सजयतात. लग्नाक वचपाक भायर काडटात. निमणेशे 5 फावटी तेका हुमरो वयर सकयल चडून देंवपाक लायतात. निमणोसो आंकवार आपूण ह्या हुमऱ्यार वाडलो. आतां परत केन्ना हो हुमरो भुरगो म्हूण चडचो ना. आपलें भुरगेंपण त्या हुमऱ्यार दवरून तो व्हड जावन ते राती गांवांतल्या कोणायच्या दुसऱ्याच्या घरान रावता. तेका वाजयत गाजयत उखलून व्हरतात. आनी दुसरे दिसा लग्नाक तो भायल्या भायर थंयच्यान वयता आनी सरळ व्हंकलेक घेवनूच आपल्या घरा परत येता. अशे वेगवेगळे सांस्कृतीक पैलू आमच्या गांवांक आसा, तशे सामाजीक पैलूय गांवांक आसात. एकदां एका गरीब घरांतलो मनीस भायर पडलो. तेची कूड आसली बँगलोर हॉस्पिटलांत आनी तेका हाडपाक तेचें बील फारीक करप गरजेचें आसलें. उरलेलें बील दिल्या शिवाय कूड ताब्यान दिवचें ना असो पावित्रो हॉस्पिटलांत घेतलेलो. तेन्ना कांय उपाय नासल्या कारणान गांवांतल्या भुरग्यांनी विचार करून करून थरयलें आनी गांवांत घराघरान भोंवून तांणी वर्गणी काडली. जांकां जितलें शक्य आसा तितलें प्रत्येकान दिलें. थोड्यांनी सडळ हातीन मदत केली. जाय तितले पयशे जमल्या उपरांत तेच्या चुलत भावा कडेन ते दिवन आनीक 2 मनीस वांगडा वचून तेची कूड घेवन परत येयले. ही सामाजीक लागणूक गांवांतल्या लोकां मदीं तिगून आसा. कोणाकूय बऱ्या वायटाक पावपाक गांवांत एक फोन येयल्यार पुरो. गांवांतले कमीच ते 25 भुरगे थळार हजर जातात. हॉस्पिटलांत पावतात. सगळें करतात. कोण पयशे विचारिना, कोण वेळ पळयना. तशेंच ज्याच्या घरान कितेंय वायट घडणूक घडल्या तेका फुडले 15 दीस तरी रांदपाक गांवांतले लोक दिनात. सकाळ दनपार राती अशे 3 वेळचें नाश्ता जेवण हाडून पावयतात. ही सामाजीक लागणूक कोपाड्ड्या गांवांत पळोवपाक मेळटा. आमच्या गांवांत खूब बरे लोक जावन गेले. तेंचें व्हडलें काम भायर खबर ना, पूण गांवापुरते बरें करून ते अमर जाले. तशें पळोवंक गेल्यार आमच्या बायलांचे 2 गांव, एक जल्माचो आनी एक लग्नान मेळिल्लो. लग्नाचो गांव जरी सासणाचो आसलो तरी आपल्या आवयगेर म्हणटकीत एक वेगळीच तरतरी आमचे मदीं येता. हो गांव आनी त्यो भुरगेपणांतल्यो यादी आमी आमच्या काळजाच्या कुरकुटान बऱ्यो करून सांबाळून दवरतात. त्या यादींची याद सुद्दां जाली जाल्यार संवसार गाड्यांतलें सगळें टेन्शन एका खिणाक ना जाता. त्यो यादी आमकां आत्ताच्या समस्यां कडेन झुजपाक बळगें दिता. म्हजे कुळार हें सरवण दिवचलचो धावस्कर वाडो. तो गांव कायम काळजांत आसा, सगळ्यांच्याच आसता. म्हणून तर आमच्यो जाणट्यो म्हणटात, शेत माझे डोंगरी ग, चित्त माझे माहेरी, आई माझी म्हणेता ग, धू माझी एकटी. शेत माझे डोंगरी ग, चित्त माझे माहेरी, चित्त माझे माहेरी. धन्यवाद. गाव आणि हाव, हाव आणि गाव, गाव आणि हाव. गांव आनी हांव. आयज कोपड्ड्या गांवची वळख आमी करून घेतली नमन सावंत हांचे कडल्यान. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी आनी दर म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा सकाळीं 7:30 वरांचेर गांव आनी हांव. घडये ही तुमच्याय गांवची गजाल आसूंक शकता. म्हणटकच मुजरत आयकात गांव आनी हांव. गावामदी खास नाव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव